Hello guys, good morning. Welcome back to my channel Priya's Little World. चा बिपिन झाली आणि बाबागे जेवण आता त्या रायतान जेवण बी पियसनी पिलो चा तो थिंग हा आणि आमणात आमगे बिर्याणी हानू ती काले मॅरिनेट करून दवरून ती आमणात हांव करतलो सो ती करता आणि मागीर मेळत तुमकां एकचोय. वॉट यू डुइंग नानू आणि पियसन दाखयता तुमकां असे तो अपना यूजुअल टाइम मोबाइल घेवन बसता से गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मागीर मेळत तुमकां ओके. येयल्या कान कातताले दोळ्यान दुखी बाळग येयल्या कान कातताले दोळ्यान दुखी बाळग कांदोय थोडो आहा मस्ता म्हाका मातशें चड तो भाजून वयर घाले म्हाका बरो लागता सो आतां कितें करता होण्णा थोडो घाता आनी मागीर तिका तो चड जाता आनी पटेटोय घाता आयज वयल्यान घाता आयज चोया आनी ते भायल्यान बसून हांवें कांतरां आयकतालें थिंगा तो आतां न्हिदे येयलो न्हू तेजे बारा बसलो हांवें म्हळ्यार हांव कोता उगोच जालें न्हू मातशें लेट उठून मागीर मागीर न्हिदप लेट जाता मागीर रांदपा हें जाता न्हू ताका लागून म्हळ्यार हांव पयलीं हें कोतोलें बिरयाणी आनी तो भियेनक्यो गेलो पिटर हांव येता काय विचारतालो म्हळ्यार म्हाका रांदूंकूय जाय आसलो न्हू तेगे तो पेंट काबां आसलो न्हू काल माता तो सो तो हाडपाक गेलो आहा तो सो हांवें म्हणलें तूं वचोन यो म्हाका मातशें एक्चुली म्हाका काल दिसो कितें जाय आसलोलें सॉरी कितें जाय म्हळ्यार लेटस आनी मेनीज जाय कित्याक ते काबां आसले म्हगेले थिंग ब्रेड आहाय लायक ते काबां डेट वचपा आहा तेची 2 आहाय व्हडले हांवें म्हणलें आतां कितें कोतोलें भायर मारूं पोटाय न्हू ताका लागून म्हळ्यार हांव ते वॅजा कितें पॉकेट्स कितें कोत्तो म्हूण तो चोयता केलें जाल्यार हांव मागीर तुमकां शॅर कोत्ता मागीर कळ्ळें तुका तेका म्हाका एक्चुली तेका लेटस आनी मेनीज जाय ताका लागून चोया म्हळ्यार सो बाबाकूय लायक जाता तें कितें आनीक पाट केलें हांवें ताका लागून सो चोयता तें केलें जाल्यार मागीर शॅर कोत्ता तुमकां ओके सो हें कट कोत्ता बेगीन भाजी बी रायस बी कोत्ता आनी मागीर मेळता सोमतें ओके. सो हें चोय भायर बसलोली जाली बिरयाणी बी घेवन सारकें चोयल्या कट तुमकां न्हू भुतेस जालो आहा ते भितर रावन तेगे उठोलो तो सो ताका लागून मागीर तेका घेवन येयलें तेगे म्हळ्यार हांव पयलीं जेवण लायतलें मागीर दाखयता तुमकां लूक मागीर बिरयाणीची केसर ती आनी तो चोय भायर खेळटालो पियसन आपणा आल्टेका भायर भितर मोबायलाचेर आहलोलो आनी पिटर आपणागे स्टार्ट करता पेंट हें करपाक ना रे बाबा कालचें काम कंटिन्यू करता होचोय वयर आहा हाफ जालो तेगेलें बाबा ते काट पेंट सो तेका लायता जेवण बी आनी मागीर दाखयता तुमकां ओके. चोया तेणें हाती कितें केलें दाखयता तुमकां ते हाती ती कितें केलें तें दाखय रे पेंट काडून आनी चोयता कितें केलें काय चोय बिरयाणी दाखयता म्हणून तुमकां फायनल लूक पटेटो घायले पाटी ओके चोया आतां खावपाक एशें लागोन थंय चोया सो मागीर जेयता आनी मागीर मेवताय ओके. रायता येयलो कोत्ता सो इल्लोसो रायता करूं वयता ते हांव बाबा आमगे रायता लायक आनी म्हाकाय लायक एक्चुली रायता सो पिटर हायना पिटरा लायक ना रायता सो आमी केल्लें रायता कोत्ता आनी आमी जेयताय आनी हांव मागीर मेवता सोमतें ओके. आनी दोय या नोचोय कितें कोत्ता डू डू गुड पिकबू हीज डुइंग आ सी आ कितें को रे वयस it's actually food. Look here, look this side Nano, look this side. Camera on कोत्तेना मागीर तो कांय एक्शन कोन्न दाखयना बंद आसता तेगे एक्शना सो हेचो उठोली आमी आनी बसलो आसलो न्ही बाब न्हिदलोलो मिसा या म्हणून तो उठलो ना न्हू सो फाल्यां या म्हणून तेका मिसा सो फाल्यां मॉर्निंग वयता मिसा आनी आतां न्हू हांव हें करूं येता चॉप्स कोत्ता मिन्साचो बीफ मिन्साचो सो तो हांवें म्हळ्यार तुमकां हांव ती रेसिपी शॅर कोत्तलें सो चोय तुमी ती कितें केली ओके. चोय ती पटेटो बॉयल करपातले 3 पटेटो घेयले व्हडले घेयले आमगे व्हडले आसता चोय मोठे मागीर तिनू घेयले ओके आनी सॉल्ट घायला आनी इल्लें ऑयल सॉरी सॉल्ट घायला इल्लें वॉटर घायला ओके आनी आतां तेका पयलीं हांव सोय सिटी काण चोयतलें जालें ना जाल्यार मागीर पोतून दवरतलें ओके. हांव मागीर तुमकां टोटल सांगता कितली सिटी जाली ती ओके. सो हिंगा हांवें मिन्स घेयला तो हांवें बरो वॉश बी कोन्न फ्रिजीन दवरलो आसलोलो ओके सो वॉश बी कोन्न दवरलोलो
आनी आतां तितून सॉल्ट एड करतलें 1/2 टीस्पूनशें, सॉरी 1 टीस्पून. हांव तुमकां डिस्क्रिप्शनान दितलें. ओके. आनी हो स्पायस पावडर हितून सगळी हेय दिता तुमकां. हो स्पायस पावडर कितें करपाचो. आफ्टर 1/2 टीस्पूनशें चिली पावडर एड केला. 1 टीस्पून ब्लॅक पेपर एड केला. 1/2 टीस्पून टर्मरिक घायलाच. 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक घातले. आणि 1 टेबलस्पून विनेगर एड करतले. ओके. आणि ते बरे मिक्स करून घेऊया. ओके. सो मिक्स करून जालें. आतां ते 30 मिनिट्स आमी दवरपाचें रेस्टिंगा. ओके. मिन्स प्रिपेर करपा न्हू आमकां 1-2 आनियन जाय. तो हांवें बारीक चॉप केलो. मोठे घेयले. ओके. हांवें 1 टमॅटो घेयला, तेय बारीक चॉप केला. आनी 2 लांबश्यो अश्यो 2 चिलीज घेयले. तुम तरी आनी स्पायसीस जाय जाल्यार तुमच्या एक्स्ट्रा आनी एड करपा जाता. ओके. सो आतां आमी स्टार्ट करुया. ओके. सो एक कायल घेयल्या आनी हिंगा ऑयल घायला. हिंगा तें तापोल मुटरी आनी तितून मागीर आनियन आनी चिलीज एड केले. आनी ते हांव बरें स्टर करतलें जावपासून लायक बरें जावपासून. आतां आमगे हिंगा आनियन्स जालो आहाय. सो आतां तितून टमॅटो एड करता. तेय बरें सॉफ्ट जावपासून बरें भाजपाचें. ते जालें मुटरी मागीर तितून तो मिन्स एड करपाचो. सो तो जावपासून तो दवरपाचो. सो हिंगा तो पोटेटो मिक्सर घेयला आनी अशें करून ते फ्लॅट केलें तेका. आनी हांव तितून मुगे मातशें चड हें जालें तें सॉल्ट. सो तितून हांवें मागीर मिन्स फील केलें आनी हांव ते बोन करपाक ट्राय करतालें अशें करून. सो अशें करून ते सगळे कोण धुतालें. मातशें स्टिकी जाल्ले हाती लागताले बट ते स्लो अशें करून धुतालें. तें रेडी करून दवरलें. आतां तेका न्हू ते रव्यान लायतो आनी रव्यान तिंगा शेप दितलें. ओके. सो हांवें न्हू 1/2 कप रवा घेयला. 1/2 कप हांवें ब्रेड क्रम घेयला. ओके. जाय जाल्यार तुमच्यान आनी घेवपाक जाता. ओके. सो आतां हांव ते शेप करून दाखयता. तुमकां जाय जाल्यार तांतें एड करूं जाता. ओके. म्हाका तें मुगे ते चड पोटेटो चड हें आहाय ताका लागून हांव तेगे एड करूं. ओके. सो ते सगळे कोता आनी मागीर दाखयता तुमकां. ओके. ते रवा हांवें बी लायलें कोट केलें आनी आतां ते फ्राय करुया आमी. ओके. तेल तापोवन दवरलें थिंगा. सो सेम कायली केलां हांवें. सेम कायली तेल घायलां दाखयता. सो हांवें मिन्स केलो न्हू ते सेम कायली हांवें ते ऑयल इल्लेंशें आहलोलें ताका लागून म्हळ्यार आतां दोन कोतोलें सो तो फ्राय कोता. ओके. सो तेल तापलां आनी हांव तितून घातलें फ्राय करतलें. हांवें मातशें व्हडलें केलें तें. तुमकां तुमी तेन्ना धाकटें करूं जाता. सो आतां हेचो टर्न केलें. ओके. दुसरे सायडीन जावपा एक सायडीन जालें तें. ओके. हेचो रेडी आसा गेले. ओके. चॉप्स. सो तुमगे जाले बीफ पोटेटो चॉप्स. सो तुमी ट्राय करूं ते. ओके. ते कशें जालें तुमगे मातशें ते पोटेटो मातशें हें जालें. सो तुमकां तशें करून दिसता न्हू जाल्यार तुमी इल्लें तितून मैदा एड करूं जाता. सो मातशें स्टिकी जाता ताका लागून हांवें एग्स बी कांय घालूंक. सो तुम मुगे हेची व्हिडिओ लायक जालो प्लीज लायक कराय, शेअर कराय आनी मुगे चॅनला प्लीज सबस्क्रायब कराय जे कोण अजून म्हाका सबस्क्रायब केला तुमी. टिल देन टेक केअर एंड सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ एंड बाय.